देर इज नो डिटरंट टू द क्रायम. सो आम्ही तुमकां सांगिल्लें की नेक्स्ट स्टेप वी विल हॅव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, आनी तो म्हळ्यार जो सरकाराच्या वयर पदाधिकारी आसा तो म्हळ्यार गव्हर्नर ताका मेळटले म्हणून. सो त्या संदर्भात आम्ही आज ऑनरेबल गव्हर्नर ऑफ गोवा श्री पुसापती अशोक गजपती राजूजीक मेळपाक आयिल्ले आनी तांकां एक मेमोरंडम दिला. आनी हातून जस्ट फाटल्या थोड्या म्हयन्यान जितले इन्सिडंट्स आसा ते फुल लिस्ट तांकां दिल्ले आसा. तुमकां सगळें खबर आसा कित्याक आज परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की मिडियाक सुद्दां कवर करपाच्या फास्ट क्रायम जाता. पयर आमी पळयलें की बायणा रातचे सकाळी एक दरोडेखोरी जाली, ती रिपोर्ट करता करता सांताक्रूज आनी एक रॉबरी जाली. सो अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की क्रायम्स आर हॅपनिंग फास्टर देन इवन यू मिडिया कॅन रिपोर्ट. सो दिस इज अ कन्सर्न, मॅटर ऑफ कन्सर्न. आनी आज एक सामान्य गोंयकार ताका एक भंय जाल्लो आसा. अ कॉमन गोवन इज फिलिंग अनसेफ इन द स्टेट ऑफ गोवा अँड एज आम आदमी पार्टी वी कॅनॉट लेट दॅट हॅपन. हो सरकार आता 33 आमदार घेऊन बसला, विकते घेतिल्ले आमदार घेऊन बसला म्हणून फुडले आता एक जे वर्ष सवा वर्ष या सरकाराचे उरला तोपर्यंत आनी कितले गोंयकार मरपाचे आनी कितले दरोडेखोरी जावपाचे. वी कॅनॉट टॉलरेट दॅट. सो त्या खातीर आमी आज गव्हर्नर सराक मेळपाक आयिल्ले आनी वी हॅड अ व्हेरी सिंपल डिमांड. जशें सांगले सगळे फॅक्ट्स तांच्या समोर आमी दवरल्या आनी वी हॅव अ व्हेरी सिंपल डिमांड की आता आमकां एक फुल टायम होम मिनिस्टर जाय. हो मेमोरंडम दिलो आनी हेजेर ते काम दाखयलें की बायणा दाखोयटी जी जाल्या, डोनापावल दाखोयटी, म्हापसा दाखोयटी, रामा काणकोणकराचे जो असॉल्ट जाल्लो, पेरने, मडकय शूटआउट, मुंगूळ गँगवॉर, मागीर पिर्ना मर्डर केस, सालिगांव डबल मर्डर, ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो ज्यो केन्ना गोंय जायनाशिल्ल्यो. गव्हर्नरूय आयकून ताणें मान्य केली वय अशें जावपा शिरपणा म्हणटा. वी हॅव टू ऑल बी विजिलंट म्हणपाक लागलो. आमी सगळ्यांनी लोकांनी विजिलंट रावपाची गरज आहा. आनी उलयता उलयता ताणें म्हणलें आमी एक हो जो गव्हर्नर पॅलस आहा राजभवन जें आहा ते बरे जाग्यार बसयल्लें आहा. इट हॅज बीन प्लेस्ड इन सच अ नायस ब्युटिफूल प्लेस. आनी म्हणपाक लागलो ब्युटी इज देर. ताका आमी म्हणलें की दीस इज देर बिकॉज आमगेले जे पुर्वज आशिल्ले ते राखोन दवरले म्हूण तुका आनी आमकां चोवपा मेळ्ळें आनी फावो जालें. तूं गव्हर्नर आयज, तूं कस्टोडियन, तूं कॉन्स्टिट्यूशन राखपाचें तुगेलें काम आनी हे कामाचेर आसतना तूं हे टायमाक अशेंच हें उरचें आनी राजभवन हांगाच उरचें आनी फुडले पिळगे खातीर. कित्याक तुमच्या अंडर जरी तें पाड जालें जाल्यार मुखार फुडले पिळगेक हे बरें व्यू आनी बर्ड्स आनी एनवायरमेंट हे चोवपा मेळपाना कळ्ळें. कित्याक सगळें कोसळोन वयतलें. सो दिस इज वॉट वी टोल्ड हिम. ही सेड येस, he is the custodian, he is here to protect the constitution and he will definitely make sure that things go in the right way. But ami chatur रावपा जाय म्हणटा. as a legislator we should always make sure that we voice out. so आज आमी लोकांक सांगपा सोदता की हो सगळो गोलमाल, nobody is safe in Goa under this बीजेपीचे राजकारण. आज अख्खे गोंयांत लोकांक हुंय काय एक भंय आसा की कितेंय जरी तरी सत उलोवपाक गेलो, कितेंय गेलो जाल्यार कोणूय येवन कितें करतलो. जी होम मिनिस्ट्री आहा ती आज हुंय काय आपल्या गेलो जो होम मिनिस्टरान करपा जाय तें काम आज हुंय काय चुकता. तो तें चुकता तें दाखोवपाक आमी गव्हर्नरा बरें गेल्या. पूण जे भाशेन आज ऑनरेबल गव्हर्नरान सांगलां, पीपल हॅव टू बी अलर्ट अँड विजिलंट एज इट इज अ कंटिन्यूज प्रोसेस म्हणलें. म्हणजे स्टेईंग अलर्ट अँड voicing out is a continuous process. So this is what we have told, we have requested, and we hope that the Honorable Governor is going to address and talk to the BJP government, address and talk to the Chief Minister of Goa to make sure that these kind of things are at least taken under control, and all these incidents that have happened, they should get justice. Governor after governor always gives an assurance that he is here as a custodian to make sure he protects the constitutional rights. हे स्टेटमेंट गव्हर्नर आफ्टर गव्हर्नरान म्हणलेल्या आनी हेच स्टेटमेंट ते कॉपी पेस्ट करीत म्हणीत आसा. अँड आय डोंट नो स्टील द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट प्रोटेक्टेड, आर दे प्रोटेक्टिंग. बट येस, दिस स्टेटमेंट इज व्हेरी कॉमन. म्हाकाय 3.5 वर्सां जालीं आतां आमदार म्हूण आनी आय हॅव विजिटेड दी ऑनरेबल गव्हर्नर्स several times with several issues.
बट देर इज वन कॉमन स्टेटमेंट आमकां की येस वी आर हियर टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्युशनल रायट. गव्हर्नरा भितर तो एक्शन घेतलो की घेवचो ना म्हणून आता जे भाशेन आमी सांगलो आहा एव्हरी गव्हर्नर गिव्स अ स्टेटमेंट दॅट दिस इज हीज जॉब डिस्क्रिप्शन. हीज जॉब डिस्क्रिप्शन इज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्युशन. पूण कॉन्स्टिट्युशन प्रोटेक्ट जाता ते जायना जाल्यार हेजेर कितकोन इतली दाखवायटी जाता आशिल्ले. सो समवे द कॉन्स्टिट्युशन इज नॉट बीन गार्डेड करेक्टली नो. डिटेक्शन रेट हा डिटेक्शन रेट हा कन्विक्शन कन्विक्शन रेट कितली आहा डिटेक्शन रेट हाय असली म्हणजे आम्ही गोंयकार सावध आसा आम्ही कंप्लेनी करता म्हणून डिटेक्शन रेट हाय असता. तशें डीजीपीन म्हणा की क्रायम जायना म्हणून फक्त सोशल मिडियार आसा म्हणटा. सो हू डू वी बिलीव्ह इफ द डीजीपी हिमसेल्फ इज सेईंग सच अ शॉकिंग स्टेटमेंट जेन्ना लोकांचो जीव वता, घरान दरोडेखोरी जाता, मर्डर जाता, एसॉल्ट जाता, रेप जाता आणि डीजीपी म्हणटा की क्रायम फक्त सोशल मिडियाचेर दिसता म्हणून. आय थिंक इट इज शॉकिंग. म्हणजे तांकां खंय तरी हांगा ते सुटयेर आयिल्ल्या भशेन वागतात ते. सो वी वील नॉट स्टँड फॉर इट बिकॉज आमचो टॅक्साचो पयशांचो सिस्टम उबो केल्लो आसा. दॅट सिस्टम शूड वर्क फॉर द कॉमन गोंयकार.